मोगाच्यानो हरी एका सोनवाराच्या कार्मेल किरण या नियाळाक तुमकां सोमेस्तांक स्वागत. आमी हरी एका सोनवारा पवित्र सभेच्या संत भक्तांची चरित्र्या आनी तांचे आध्यात्मिकपण ह्या विशीं नियाळ करना आसां. आनी आज आमी खाण घेवचो सांत जावन आसा सांत थॉमस मोर. आमी पवित्र सभेच्या चरित्र्यान पळयत आसतना सबारपटी बुद्धवंतू शाणे देवास्पणाचे व्यक्तीस थोडेपटी आडवाटेक येतात, थोडेपटी तेच आडवाटेक वेतात, हेर पोटी तांकां हेर आडवाटेक ओडतात. ह्या परिस्थिती अशी आसा की ह्या परिस्थितीक लागून ते आडवाटेक वेतात. आनी असलो एकलो जावन आसलो इंग्लंडाचो राय 8वो हेनरी. पूण केन्ना एक मनीस या थोडे जण आडवाटेक येतात तेन्ना देव आमकां सांडिना. कशें पोरण्या सोल्ल्यान ताणें प्रवाद्यांक धाडिल्लें तशेंच ह्या नव्या सोल्ल्यान तो प्रवाद्यांक तो धाडटा. आनी ह्या वेळार उब जाल्लो इंग्लंडांत एक प्रवादी जावन आसा सांत थॉमस मोर. तर ह्या थॉमस मोराची जीवन चरित्र्या आमी पळोवया. 16व्या शतमानाच्या सुरवेर इंग्लंडाचो राय 7वो हेनरी मोरान पावलो आनी त्या उपरांत 18 वर्सांचो ताचो पूत 8वो हेनरी पाठार सोडलो. तो पाठार सोडटा आसतना सगळ्यांकी भोव संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार तो लांब दीग मानाय, हुशार तकलेचो, हरी एका जिन्साचें शिकापू जोडूंक आशेचो आनी तशेंच नीट करूंक तयार आसचो. देवास्पणांत सगळ्यांकी उत्तेजन जावचो. इंग्लिशा शिवाय लातीन, फ्रेंच, स्पॅनिश, इटालियन भासो सयती तो शिकिल्लो. टेनीस खेळची ताची पिसवाई आनी घोडेसवारींत तो प्रवीण. असल्या वेळार इंग्लंडांत आनी एक प्रमुख व्यक्ती उब जालो आनी ताचें नांव जावन आसा सांत थॉमस मोर. तो जावन आसलो एक प्रख्यात वकील. क्रिस्तांव प्लेटो म्हणून तो नांव वेल्लो. कित्याक म्हळ्यार ग्रीक तत्वशास्त्रांत प्लेटो हो प्रख्यात मनीस. तशेंच इंग्लंडांत सांत थॉमस मोर एक प्रख्यात बुद्धवंत व्यक्ती देखून ताका क्रिस्तांव प्लेटो म्हणून आपयतले. देखून व्हड व्हड व्यापारिस्तांनी ताका आपलो वकील जावन तांणी दवरलो. इतले मात्र न्हय, ताणें 1509 इसवेतावन 1570 इसवे पर्यंत तो लंडनाचो अंडर शरीफ म्हळ्यार तो जजाच्या सकयल आसलो. सब जज म्हणले बरी ताका एक हुद्दो लाभलो. ताचें काम जावन आशिल्लें जजाक आयिल्ल्यो सगळ्यो केसी ताणें तर्जुमो करूंक आशिल्ल्यो आनी तांकां फावो तें तीर्प दिवन ताणें शरीफाक दिवंक आशिल्लें आनी हातूंत ताणें निश्पक्षपातपण आदारलें. थॉमस जल्माल्लो 1470 आनी 7 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 7 तारीखेर. ताचो बापूय पयलो वकील आनी उपरांत प्रख्यात जज. देखून बापायन चिंतलें म्हज्या पुतांनी म्हजे बरीच व्हड जाय. देखून ताका त्या दळाच्या प्रख्यात युनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटीक ताका सनद जोडूंक ताणें धाडलें. लात्या भाशेन आनी तर्कशास्त्रांत तो भोव हुशार. 1501 इसवेंत तो बॅरिस्टर या एडवोकेट या वकील तो जालो. ज्ञान जोडूंक ताका थांबनातली बूक. तो तकलेंत ताका उडासाची सकत विशेष खाली लौकिक ज्ञान मात्र न्हय, बगार पवित्र पुस्तकाचें ज्ञान, सुरविल्या पवित्र संतांचें जीवन चरित्र आनी तशेंच तांचें आध्यात्मीकपण आनी देवशास्त्र तो मस्त शिकल्लो आनी सदांच तो वाचतलो. वाचल्लें
तकलेंत आठोवची आनी उडासान दवरची विशेष सकत देवान ताका दिल्ली. सासोदेचीचें आपोवणें आपणाक आसागी नांगी म्हणून तो सुनेन आसलो. देखूनच तो थोडो तेंप कार्तुजियनाच्या मोठांत वेता, आपलो सगळो वेळ ध्यानांत तो करसिता आनी उपरांत ताका कळटा की ताका सासेदपदाची आपोवणें ना, बगार ताचें जेजू आशेता की ताणें लायक जावनूच उरा जाय आनी आपलें बरें काम ताणें मुंदरसी जाय. हें ताका गोमल्या उपरांत 1504 इसवेंत तो जॉन कोल्ट म्हणल्या एका स्त्रिये लागीं तो लग्न जाता आनी तिका लातीन भास आनी संगीत तो शिकयता. ताचें कुटुंब जिवन मोगाचें न्हू एक भुमी वैकुंठूच म्हणून आमी म्हणयेत, सर्गस आमी म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार देवासपणाचें कुटाम तें जावन आसलें. थॉमास फांत्यार उरतलो, लांब वेळ नियाळान तो करसितलो, तेन्ना उपवास तो करतलो. देव ताच्या जिविताचें केंद्र जावन आसलो. कुडी दंडोवणी तरांतरांनी तो करतलो आनी प्राजिता खातीर कर्कस शर्टां तो न्हेसतलो. दिसान दीस मिसाक वेतलो, ओपीस म्हणटलो. इतलें मात्र न्ही, राती सैती सबार वेळ तो नियाळान करसितलो. आनी इतलें मात्र न्ही, सबार मागणी ताणें इंग्लिशांत आनी लात्या भाशेन घडल्ली. खाणा जेवणा विशयी ताका पडोवंक नातिल्लें, आमाल तो सेवनातुल्लो. आनी अशें आपणाचें कुटाम एक भुमी वैकुंठ करी जाय म्हणून ताची वर्ती आशा. 1511 इसवेंत देवाचें निर्मणें ताची मोगाळ पतीन देवादीन जाली आनी तो दुकान बोडलो. 4 भुरगीं ताका जल्म मारलीं, मार्गारेट, एलिझाबेथ, सेसिली आनी जुआंव. पूण हर एक भुरगें वांचलें. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार जल्म मारलीं हर एक भुरगीं वांचचें म्हळ्यार तें एक अजापूच. आनी हो त्या भुरग्यांक बऱ्या देवासपणांत वाडोवंक म्हणून तो ह्या कामांत आपणाक कुमोग जावं दी म्हणून अनेका विधवेक आलिस मिडल्टन म्हणल्या नांवाच्या विधवे कडेन तो परतून काजार जालो. तिका पयलींचीं 2 भुरगीं आशिल्लीं, पूण ह्या काजारा उपरांत तांकां भुरगीं जावंक नात. ताच्या घरा भितर आनी भोंवतणी शांत वातावरण आसलें. हर एका भुरग्याची गरज समजून आवय बापूय थॉमास आनी ताची व्हंकाल त्या भुरग्यांक तरबेती करतलीं. तांकां लातीन आनी ग्रीक भास आनी आकाश शास्त्र तांणी शिकयल्लें. इतलें मात्र न्ही, स्त्रियांक उंच शिकप जाय म्हणून ताणें एका प्रख्यात मेस्त्रीक गन्नेल म्हणल्या केम्ब्रिज युनिवर्सिटीन शिकोवच्या मेस्त्रीक ह्या भुरग्यांक ट्युशनाक ताणें दवरलें. आपलीं भुरगीं हेरां प्रास चड शिकोवन अहंकाराक आनी दौलतीक सांपट दीत म्हणलें ताका आसलें. देखून तांणी आत्मीक संगती विशयंत वाचूंक ताणें मांडावळ केल्ली. खाली लौकीक संगती विशयन न्ही, मात्र न्ही, मागीर पवित्र पुस्तकाचें वसाब, सांताच्या बुकांचें वसाबूय तांकां ताणें दिल्लें. आनी अशें हें वाचल्यार लेणतुवाय, शाणेपण, देवासपण तांचे थंय येतलें आनी अहंकाराची आनी दौलतीची पिडा मायाक जातली म्हणून तो चिंतलो. अशें मिस्त्री गेनला कडेन एक दीस तो अशें उलयलो. आमचे भितर आशिल्ली एक मारेकार पिडा जावन आसा गर्व आनी अहंकार. ताचे विशयन कितलें हांवें चिंतून पळयलें, तितलें भुरग्यांक ल्हानपणारच ही पिडा लागूंक सोडिनाये म्हूण म्हाका दिसता. अहंकाराची आनी दौलतीची पिडा म्हज्या भुरग्यांत हांव पयस करूंक तुवें आनी तांच्या वयन हर एक प्रयत्न करी जाय. दौलत जावन आसा एक उण, तिचेर कांटाळ्यान आमी थिंपी उडय जाय.
विनीतपण आनी मानसुगाई जेजून शिकयल्ले शेगूण आमी होगोळसी जाय आनी आदारी जाय म्हणून तांच्या काळजांत कंसया सांगिल्ली बुधबाळ चीत दिवन आयकोंक तांकां तूं शिकय. इतले मात्र न्ही, पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आनी सांताच्या जिवनांत आशिल्ले शेगूण तांणी आदारिशें आनी आमची भुरगीं सैंबण आनी शिकपान असल्या शेगूणांनी नेटोवन बरीं भुरगीं जाय जाल्लें शिकप तांकां दी म्हणून तो गेनेला कडेन सांगूंक लागलो. पळया एका पापयचो हुस्को तांकां ताणें व्हडलें शिकप दिलें जाल्यार ती ग्रेस जावन आसल्यार पवित्र सभेच्या जेजूच्या शेगूणांनी तांणी वाडा जाय म्हणून ताची आशा जावन आशिल्ली. तोमास घरा आशिल्ल्या हर एका दिसा सगळे कुटाम सांजेर मागण्याक जमतलें आनी तांणी दिमी घालून 3 किर्तनां काकूळत आमची कर ये देवा तूं काकूळदार मुजें काळीज हांव उबारतां सोमी आमचे काकूळट करूं अशें म्हणून आमचे बापा नमान मरये पाताळा तोंड येसुमिया ही पुरा मागणी तांणी भक्तीपणान एका कुटुंबा भाशेन सांगता मेळोवन म्हणची आशिल्ली. हर एका जेवणाच्या वेळार पयलें पवित्र पुस्तकाचें इल्लें वासाब, त्या उपरांत मागणें आनी त्या उपरांत संतोशान एकामेका हांसोवन खेळोवन तांणी तांचें जेवण काणघेवचें आशिल्लें. तांचें घर सैऱ्यांक आनी शेजाऱ्यांक केदाळाय उक्तें. थंय गेल्ल्या सगळ्यांक ग्रेस्तांक दुबळ्यांक खरो संतोश आनी स्वागत तांकां मेळटलो. हें कुटुंब चेल्सिया मुळ्ळे कडेन रावण आशिल्लें आनी दुबळ्या धाकट्यांक मात्र न्ही बगार मर्गा प्रक्षिसय ती तांगेर आसतली तांणी पोसुल्ली. थोडे दुबळे कश्टार आशिल्ले तांगेर सबार दीस रावण येतले अशें तांचें घर एक दुबळ्यांक गत आदार नातिल्ल्यांक एक आसरो म्हणले बरी जावन आसुल्लो. शिकपी मनीस तोमासाचे इश्ट आनी ते सबार पटी तांगेर येतले आनी अशें ते साहित्यान जावं दी राजकीय धार्मीक संगतींनी उलोवन तर्क विमासो करून ते ज्ञान चड आनी चड आपणायतले. तोमासाचो स्वभाव भोव खुशाली, तो हांसपी, तुक लावपी, सांगातास चुरूक मोतीचो, नीट चिंतपाचो आनी सद्या उलोवण्याचो मनीस. कोणायकी दुखोवन उलोवचें ताणें नातिल्लें. तांच्या इश्टांक सयत तांगेर येवन तांचे संगी रावचें म्हळ्यार भाव भोव खुशी. आनी एरेस्मस म्हणलो एकलो ताचो इश्ट ताका ताच्या घरा एक कूड आशिल्लें आनी तो सबारपट येतलो. थॉमस आनी तो सांगता मेळोवन बरयतले कविता या हेर साहित्य बरयतले, एकामेका ते वाचतले आनी दादोशी जातले, संतोश जातले. कार्डिनल वुल्सी हेनरी रायाचो म्हळ्यार 8व्या हेनरी रायाचो उजवो हात जावन तेन्ना आडळतें चलयतलो. ह्या कार्डिनलाक थॉमसाचें मोण आनी गण कळिल्लें देखून थॉमसाक रायाच्या आडळत्याच्या कामांत ताणें घेतलो. ह्या वरवीं राय हेनरीक तो चड आनी चड लागीं जालो. ताका रायाचो प्रतिनिधी जावन फ्लँडर्साक रायान धाडलो. थॉमसाक आपलें घर, आपलीं भुरगीं बाळां वोकालात सोंक भोव कश्ट जालें, पूण खाली 6 हप्त्यांक म्हणून तो गेल्लो. 6 म्हयने ताका थंय रावा जाय पडलें आनी थंय राती तो जागो रावून इथियोपिया म्हणलो एक प्रख्यात बूक ताणें बरयलो आनी आजुनी तो बूक भोव प्रख्यात जावन आसा. इंग्लंडाक फाटीं आयल्या उपरांत ताची शाती, चलाकी, बुदवंतगाय आनी शाणेपण आनीकय परजळ्ळें. रायाक तो चड आनी चड लागीं जालो आनी रायान ताका आपणा संगीताचो वेळ करची जाय आनी आपणेक सलाह सुचना दी जाय म्हणून हेनरी रायाची आशा जावन आशिल्ली.
देखून ताणें आपलो चड आनी चड वेळ राया संगी खर्ची जाय पडलो आनी अशें ताच्या इश्टांक आनी कुटुंबाक इल्लें दुखेस्त जालें. हेनरी आठव्याक थॉमसाच्या धारीन आनी विनोदान बुरलें तें उलोवणें जगलना वेगाच्यो जवाबी मन पिसवांच्यो तारीफ आयकून ताचेर मोन पडलें. देखून स्पेनाचो राय चार्ली इंग्लंडाक भेट दिवंक आयिल्ल्या वेळार सगळी ताची मांडावळ ताणें थॉमसाक समर्पिली. आनी हो राय चार्ली इंग्लंडांतल्यान भायर सरता आसतना फ्रांसाक भायर सरता आसतना थॉमसान ताच्या सांगाता वसा जाय पडलें. ह्या वेळार मोगाचेनो विविध जाणांनी प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन सुरू केल्लें. पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर पाप साहेबाच्या पोदवेचेर उलटेपण गाजोवन आशिल्लें. जर्मनींत मार्टीन लुथरानिझम, तशेंच फ्रांसांत कॅल्विनिझम, स्वित्झर्लंडांत झ्विंग्लियनिझम हाणें हे प्रोटेस्टंट पंगड इगर्जमतेच्या विरोध वचून पवित्र सभेन सुदारण हाडच्या तांणी घडले. पूण हातूंत सगळी आमची पवित्र सभा फासाळ्ळी. देखून पूण आठवो हेनरी हाच्या विरोध जावन आसलो. थॉमसाच्या ससायेन ताणें हेनरीन सक्रामेंता विशयांत एक बूक फायज केलो आनी पाप साहेबाक हो बूक भोव चड मेसवालो. रायाच्या सेवेंत 12 वर्सां जाताना थॉमसाक रायान लॉर्ड चान्सलर म्हणल्या हुद्द्याक उबारलो. ताचें काम जावन आशिल्लें श्रेश्ठ न्यायाधिपतीचें. हें काम ताका नाका आशिल्लें, पूण ताणें ताका फाटीं सरोंक जावना. देखून 1529 वर्सा ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर ह्या हुद्द्याक ताणें कांद मारलो आनी व्हड्या शातेन ताणें हें काम मुंदरसून व्हेलें. मोगाचेनो आमी पळयता येदोळ पर्यंत थॉमस मोराच्या जिवनांत एक आदर्श व्यक्ती. प्रत्येक जावन आज आमी ताचें जिवन पळयत आसतना 2-3 संगती आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या जिविताक सांगुल्ल्यो जावन आसात. पयल्या सुवातेर ताणें ताचें कुटाम भुरगीं बाळां एक भुमी वैकुंठ केलें. ह्या भुरग्यांक वर्त्या जोगा सायेन ताणें सांबाळलें आनी ताणें वयर हाडलें. तांकां बरी बुदबाळ ताणें शिकयली, बरें शिकप ताणें दिलें. भायलें शिकप दिलें जाल्यार तो पवित्र पुस्तकाचें शिकप सांत भक्ताचें जिवन तांकां दिवंक तो विसारलो ना. आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांनी खऱ्या शिगुणांनी सोंसणीकायेंत, दयाळायेंत, खालतेपणांत वाड जाय म्हणून ताची वर्ती आशा जावन आसली आनी अशें ती भुरगीं वाडलीं. देखून आमचीं कुटुंबांय ताच्या कुटुंबा भशेन आमी करूंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांक खाली कॉलेजीचें शिकप मात्र दिवचें न्ही. मोगाचेनो बगार खालतेपणाचो शेगूण, बोळ्यापणाचो शेगूण, माया मोगाचो शेगूण, पवित्र सभेची चरित्र्या, सांतांची जिवन चरित्र्या, पवित्र पुस्तक हें वाचूंक दी जाय आनी तांकां बऱ्या शेगुणांनी आमी नेटय जाय. दुसरें जावन आसा सांत थॉमस मोर बरो मनीस. आपल्या जिवनांत तो येदो व्हडलो व्यक्ती जाल्यार तो सदांच खालतेपणान तो जियेलो. कसलीच दलवत काय या अहंकारपण ताका ताचे थंय नाशिल्लें. बगार सादेपणान हेरांक खुशाली स्वभावाचो जावन तो जियेलो. आनी तिसरें जावन आसा आपल्या कुटुंबांत ताणें दुबळ्या धाकट्यांक, गरज आशिल्ल्यांक, निराधाऱ्यांक ताणें आसरो दिलो. आमी ताचे बरी आमच्या भोंवतणी सबारपटी दुबळे धाकटे आसात, निराधारी आसात, जेवंक नातले आसात. आमच्या तांकी प्रमाणें आमी तांचे देवान आमकां दिल्लें
तांचे लागीं आमी वांटून घेजय. अशें जर तर देवान दिल्लें आमी तांचे लागीं वांटून घेतल्यार देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव आमकांय मेळटा आनी आमचें कुटाम कशें सांत थोमास मोरान ताचें कुटाम एक भुमी वैकूट केलें, कशें ताचें कुटाम ताणें एक संवसारांतलें सर्गराज ताणें केलें, तशेंच आमचें कुटामी संवसारांतलें एक सर्गराज जातलें आनी आमचीं भुरगीं त्याच माया मोगांत आनी तशेंच बऱ्या शिगुणांनी तीं वाडटलीं. तर मोगाचेनो आमी सांत थोमास मोरातावन ही लिसांवां आमी शिकया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान आमी वाडया आनी तशेंच आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची वळख सदांची तेर्स आमोरी तशेंच इल्लेशें पवित्र पुस्तकाचो नियाळ आमच्या कुटुंबांनी सदांच आसूं दी. केन्ना असल्यो संगती आमच्या कुटुंबांनी आसात तेन्ना लौकीक शिकप मात न्ही, बगार आत्मीक शिकापी थंय आसतलें आनी आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां, भुमी वैकुटा बरी तीं कुटुंबां, सर्गराज ह्या संवसारांत आयिल्ल्या भाशेन जावची तीं कुटुंबां तीं जातलीं. तर त्याच देवा लागीं आमी मागया आमी सांत थोमास मोर हाची ही जिणेची लिसांवां शिकोवन आमचें कुटाम त्या भाशेन आमी रुपीत करया. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां